जशें येयला आयज आयज तुका केक येयला केक दिता ती तेका हे घे केक घे तुका आयज आयज बँड जायना पळय घेवंक जायना रे हय मरे तोंडान दवर आनी केक बरोवपा लायता हय मरे तोंडान धरून बरोय खूंय ते आयज जायना गे तेका ती मोहन तिका दवर वयर ती आयडिया पावल्या आसतली आयज कितें तें सो ती एक सांगता आपल्या बरोय खंय इल्लो काडा तोंडां आनी मेळटा तुमकां मागीर हांव मातशें बिजी आहा कालचे व्लॉग कोणें चोवूं ना जाल्यार वचोन चोवया आतां शूट केला आनी घायलो आहा थोडी आन्सर्स दिलो आहा आन्सर दिला म्हाका पर्सनली क्वेश्चन केलो त्या ब्लॉगाचेर टायम येयल्या उपरांत सांगतो म्हूण सांगलोलें तेंकां बी सो टायम येयलो आनी आन्सर केलो तूं कोणें चोवूं ना जाल्यार कालच्या व्लॉगा वचोन चोवया ओके मेळटा मागीर जावन म्हाजें काम करता आनी ऑलमोस्ट टायम जायत येयलो आनी 15 मिनिट्स जाय म्हाका भायर सरपाक हो न्हू आतां हाफ एन आवर जाल न्हू म्हाजे कुशीकू आहा हाफ एन आवर 1 आवर क्रॉस जाता तो थिंगा उबो आहा मोदें कुकू कोत्ता मोदें आनी आपल्या व्हडा उल मारता कितें जाल रे म्हळ्यार कुकू कोत्ता थंय कितें कोत्ता रे हिंगा हो बोबो तूं मुडशा तो केस बी पडटा मागीर तेगे केस बी तशें कांय पडनाय ओके तो क्लीन आहा तेगे अशें पांय मेळ्ळे भितर बी येताय थोड्या दिसत न्हू मेळ्ळे हें बूक भितर हाडला तो सारको क्लीन तो केन्ना डटी आसना तेगे पांय मागीर चोय तेगे क्लीन तो असो चलता भायर हिंगा तूं एकूय कोडे तेगे पांयां मातये पांय अशें लागपाना कुडक्याचेर न्हू पांय 2-3 पांची पुसता आपल्या भाशेन पुसून भितर येता आमकां मनशांक तरी तितली गिन्यान ना पूण तेका चड गिन्यान आहा आतां तो रावलो म्हाका आतां तो कित्याक बाब ल्हान सो बाब येवसो तेका सूख लागना रूमाकोण वचोन चोवन येयलो आयज बाब इस्कॉला वयच्या टायमार तो नाहलो आतां तो बाब इस्कॉला वयच्या टायमार पयलीं येता बाब वयता तो चोवपाक आयज बाब वयचे पयलीं तो नाहलोलो आनी आतां येयलो तो आनी आतां थंय रावला तेका आतां टेंशन येयला बाब येवंक ना न्हू सो तेका लागून आनी मागीर बाब येवना जाल्यार बापागेर विडियोज घालून दवरता न्हू टिवीचेर मागीर तो टिवीत बी अशें हें कोता थोडी आसता न्हू मनजात मनशांच्या परस सामकी मनजात बरी आसता तोली ती मेळटा तुमकां मागीर बर्थडे मम्मीगे बर्थडे आई सांजे हांव दिसा तेगे बर्थडे आनी हेचे केक हाडल्या आतां बाबागे स्कॉला कडच्यान हाडल्या आनी आतां फ्रिजीन दवरता कित्याक सिसील ना सिसील कामाक गेला सो सिसील येयल्या उपरांत केक कातूतली सो धाकटीशी हाडल्या क्यूटशी हाडल्या हेची हांवें सांगता तुमकां की वॉयस ओवर घालतो म्हणून कित्याक न्हू आमगे थिंगा न्हू कोणागेर कोंकणी सोंग्स गायलोले सांजे हांव न्हू सो थिंग सगल्यांक कोंकणी सोंग्स गायलोले व्हडल्यान आनी ते आवाज येयत मागीर कॉपीरायटाचे चान्सीस आसताय न्हू सो रिस्कू घेयना कॉपीरायटा भायर सारकी सो तेका लागून हांवें म्हणलें मागीर हें कोत्तोलें वॉयस ओवर घालतलें सो हेचो केक कातरपाक कित्याक बाब म्हणून लागलो केक कातुरया आतां शिशिकांनी रावची न्हू सो तूं एक्सायटेड सारको केक कातरपाक सो हिंग कातुतालीं केक हिंगा मामी आनी देसो सॉंग्स म्हणून तिगांयनी कातोली केक स्मॉल सेलेब्रेशन आमगे तिगांयचे भितर आमी गेले म्हणल्यार 4-5 बरें आहलोली सिसिला रावतो म्हणून केक कातून तूं एक्सायटमेंट आहलो तो सो तो आनी केक कातरपा रावपा नाहलोलो आनी हांव लिपोवन हाडूं सोदतालें पूण तें म्हाका आसती म्हणलें बायकीन सावन काडटा तेन्ना चोयलें तेणें सो लिपोवन म्हणल्यार मागीर सांजचे कशें कातरपा सो हिंग कातुरलें हांव मम्मी बरयल्यार मागीर सांजचे टायमार मागीर व्लॉग कमीस केलो पोत्तून सो ह्या व्लॉगाचेर तुमकां चड कांय ना सिंपल आहा 2 दिसांचे शेअर केला हांव हिंगा केक कातूत घालता सो डॅडीन क्लिपींग काडलें हिंगा मागीर मम्मी गेलें आनी मम्मी म्हणटा चड व्हडली आहलो ही म्हणून तें म्हाज्या तोंडाक आयली थोडी आनी मागीर डॅडी केक कातरपाक घालपाक गेलो आनी मुखार आमी दाखयलें तुमकां कितें रांदिल्लें तें आनी हेचें धाकटुशें आमगे सेलेब्रेशन आहलोलें पूण आमगे बरें आहलो सेलेब्रेशन सो तेगे बर्थडे आहलो 24 मम्मी गेलो तसो फ्रिडागे बाबा गेलो बर्थडे 24 मागीर पल्लवी मागी फ्रेंड आहलो तेगे घोवा बर्थडे 24 सो खूब जाणां आहलोलीं 24 बर्थडेया
आनी सांगता तुमकां केक बरी आसली फ्रेश आनी सॉफ्ट आसली. सो हांवें ती व्हडल्या गोंयासून हाडून थिंगासून हाडलेली व्हडल्या गोंयासून केक. आनी आमी रांदलो कितें तें दाखयता तुमकां. पुलाव केलोलो आनी चिकन शाकोती केलोली आनी सालाद करून आसलोलें कित्याक म्हाका नाका आसलो थोडी जालोलें न्हू तवशी बोशी हांव मागीर परतून आनी हें जातो आसलोलें तेका लागून सालाद बी करून ना मामीन. आनीक आमगेले तें सांगता तुमकां कॉपीरायट येतोलें म्हूण कातरां घालिना म्हणून सांगतालें. आनी बरे भाशेन जालें आमगे सेलिब्रेशन थिंगा. आनी तुमकां मागीर हांव इवनींग मेवलां आनी मागीर इवनींग शूट केलो थोडेंशें शेअर केलां. हेचे आतां मागीर तुमकां इवनींग केदो जेवणाचो व्हिडिओ काडलो तेजे उपरांत आनी कांय करूं ना. न्हिदोलें ज्यो साप बंद नासलें. आतां बाहेर ना तकली दुखता सारकी घोव येता काय मग कोणाक कितें कोना जोरान हाल्या दिसोना मागीर हालो हितूय दोतोया. आनी आतां कोताय पॉपकॉर्न कोताय बेश्टे च्या बडावपा दाखयताय. पॉपकॉर्न आनी केलें मातशें मोबोट कशी आहलोली मातशें वत कशें दाखयलोलें आनी अचानक सारको पावस येयलो भायर सरच्या टायमार गुडगुडीत पावस. कोको अच्छे हा बाबा. गुड मॉर्निंग. पावस येयलो सारको आनी मागीर जोर येता वयता सो आयज दोतोरागेर वयतलें चोयतलें. आनी मला माथ्याक कितें जालें म्हूण सांगलोलें. सो आहा ती पयली मातशी कितें दुखना मातशी आहा. सो वयता तेन्ना दोतोराक हें दाखयतलें आनी हें करतलें. सो मागीर मेळटा ओके मामी येयली. हेजे आतां मेळटा तुमकां दोतोरागेर वचून येयला आनी जुवा सारकी बंद ना ती पुयी येयली ती बेश्टी म्हूण सांगिल्लें. सो चोडो आनी ओयमेंट दिला म्हळ्यार टूब दिला. इफ ते टुबान वचना जाल्यार मागीर चोय सांगला म्हळ्यार मुखार आयो सांगला. सो हिंगे ते येयली ती पुयी आनी आज जाले 11:30 आनी आयज मोटिवेशन ब्लॉग बी कांय शूट करूं ना म्हाका टायम मेळोना शूट करपाक. सो हांवें जस्ट ब्युटी रिलेटेड व्हिडिओ घायला 1 मिनटाचो तो रील येता पळय तोच घायला. रील घालूना व्हिडिओ करून घायला बिकॉज रील एक पाटी न्हू मेळना तुमकां सोदपाक म्हणून रील सोदूं मेळना. म्हाका खूब जाणांनी सांगिलां रील सोदूं डिफिकल्ट जाता म्हणून कित्याक नोटिफिकेशन येता तेन्ना आमी नोटिफिकेशन ओपन करून चोयना न्हू. सो चॅनलार वचोन चोवपा बी कोणा आमकां तशें चॅनलाचेर वचोन चोवपा ना अशें येता न्हू तुगे फोटोज तेन्ना आमी तेजेर क्लिक कोता. सो तेका लागून हांवें रील कसो घालूना व्हिडियोज कसो घायला आनी तेजेर आनी हेजेर गूड मॉर्निंगाचेर व्हिडियोज कशे केले आयज क्लॅबान तेजेर. आनी कालचो ब्लॉग आतां एडीट कोता आतां बसोन की म्हाका 2 क्वेश्चन केला न्हू 2 कमेंटान क्वेश्चन आहलोले रिलेटेड ते कमेंटाचे आन्सर कोता केला व्हिडिओ काल केलोलो. सो तो आतां एडीट कोता आनी तो अपलोड कोता. आनी आयज कांय मोटिवेशन बी कांय करूं ना तितू जिवा सपोर्ट जायना सपोर्ट करूना. आनी आतां बसला आनी मातसो टायम जालो पळय बाबा हाडूं वचों जाय न्हू. सो मेळटा तुमकां मागीर आतां हात जोड पूण आहा. सो चोया कशें कितें जाता तें ओके. गायज वत येयला मातशें वत म्हळ्यार वतूय अशें कशें ना हें कशें बारीक पावस पडटा सारको. आनी आतां जालें बाबागेर टायम आतां वयताय बाबा हाडपा जायना तकली जोड जालें सारकें. तेली बंद नाजाल्यार कितें हांवें कोता वयता आनी न्हू बाब न्हू म्हाका चोवन माम्मा म्हणटा पळय ते मुवमेंट स्कीप करूं जायना जाय तेन्ना मामा म्हणटा आनी आतां स्मायल तेगे तोंडाचेर तो मुवमेंट. सो गायज हेचे आमील केल्लोली आनी ते पिकलाचे स्पून घेयला सो तेका लागून तशें साप जाल्यार आतां शरप घेयल्या म्हाका दिल्या ती शरप घेयल्या बाबाक घेवन येयला आनी म्हाका तो मुवमेंट जाय बाबा म्हाका चोयता मामा म्हणटा
किती जिवा बंद जायल्या बाय राजा हांव ते काडूं वयतलें थोडें जाता काय जायन ते चोयना हाडूंक वयता पावयता लास्ट इयर हांवें खूब मिस केला हाडूंक वचना जालें पावोवपा वचना जालें सो हे पाटीन आतां आंबील बी खाता आनी मागीर मेळटा ओके थोडी चाव घेयल्या आनी चपात भाकरी केल्या आनी न्हिदलोलें आतां उठल्या 5 आज जात ते सोजमोन हे ब्लॉग बी कांय करूं ना केन्ना जात ते बॅग येत ते ब्लॉगाचे बेश्टे बारीक बारीक काडला ते घालतो तुमकां मागीर मेळटा